जसजसे दीस सरतात तसे लोकसभा वेंचणूक 2024 ची रंगत वाढत आसा. 19 एप्रिलाक पहिल्या पावड्याचे मतदान जातले. आता आम्ही ह्या पहिल्या पावड्याच्या मतदारात काय आकड्यांचेर नजर मारूया. ह्या पावड्यार 21 राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशातले 102 मतदारसंघांनी मतदान जातले. या 102 जाग्यां खातीर 1625 उमेदवार आपले नशीब आजमायतात. हातूर 1491 दादले उमेदवार आणि 134 बायलो उमेदवार ज्यो फक्त 8% आसात. या उमेदवारांनी दाखल केलेल्या 1618 उमेदवारांचे एफिडेव्हिटचो असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच हांणी विश्लेषण केलां. या विश्लेशना प्रमाण 252 उमेदवारांचेर गुन्यांवकारी केशी आसात. तातूंत खुनाचे 7 आणि खून करपाचो यत्न म्हळ्यार अटेम्प्ट टू मर्डर करपाचे 19 जाणांचेर आरोप आसात. 18 जाणांचेर बायलां आड गुन्यांव करपाचो आरोप आसा आणि 35 जाणांचेर हेट स्पीच कडेन संबंधित केशी आसात. 15 उमेदवारांनी गुन्यांवकार थारिल्ल्या प्रकरणांची घोषणा केल्यात. भाजपाच्या 77 उमेदवारांतले 28 उमेदवार आणि काँग्रेसीच्या 56 उमेदवारांतले 19 उमेदवारांनी आपले आड गुन्यांवकारी खटले प्रलंबित जाहीर केल्या, म्हणजे ज्यांचेर अजूनही केसी चालू आसा. 19 एप्रिलाक जावपी पहिल्या पावड्याच्या 102 लोकसभा जाग्यांतले सुमार 42% रेड अलर्ट मतदारसंघ आसात. कारण तातूंत 3 वा चड उमेदवार ज्यांच्या आड गुन्यांवकारी खटलो प्रलंबित आसा, म्हणजे अजून पर्यंत तांचेर केस हे चालू आसा. 3 किंवा ताचे परस चड उमेदवार आसा एका मतदारसंघात, ते रेड अलर्ट आसा. आता आमी उलोवया धनवान उमेदवारांबद्दल. पहिल्या पावड्यात 450 करोडपती म्हळ्यार पयलो जो इलेक्शन फर्स्ट फेज जातले तातूंत 450 करोडपती उमेदवार आसात, जांची निव्वळ संपत्ती 1 कोटीपेक्षा चड आसात ते. जातूंत भाजपाचे सगळ्यात चड 69, उपरांत काँग्रेसचे 49, मागीर AIADMK 35, DMKचे 21 उमेदवारांचो आस्पाव आसा. मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाड्यातल्यान लढो दिवपी काँग्रेसचो उमेदवार नुकुल नाथ हांणी सगळ्यात चड म्हळ्यार 716 कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केल्या आणि ताचे उपरांत दुसऱ्या क्रमांकाचेर AIADMKचो इरोड तमिळनाडू हांगासर हो कॉन्स्टिट्युएन्सी भाग आसा. थंयसरलो उमेदवार अशोक कुमार हांणी 662 कोटी रुपया परस चड मालमत्ता जाहीर केल्या. शिक्षणाच्या नदरेन पळयत जाल्यार 836 म्हळ्यार सुमार 52% उमेदवार ग्रॅज्युएट आसात. 31% म्हळ्यार 505 जाण युवा म्हळ्यार 25 ते 40 वर्सां पिरायेचे आसात.